अग्निकांडाची उच्च न्यायालयाने घेतली स्वेच्छा दखल. कोर्ट म्हणता अधिकार असून प्रशासनाने कारवाई केली ना. ॲडव्होकेट रोहित बास डिसाची एमिकस क्युरी म्हणून नेमणूक. थायलंड पळयल्या लुथरा ब्रदर्सांक डिपोर्टेशन सर्टिफिकेशनाची प्रक्रिया निमण्या पावंड्यार. फाल्यां परां भारतांत पावये. गोंयची टीम दिल्ली. मॅजिस्ट्रियल रिपोर्ट लांबणेर. बेकायदेशीर पर्यटन आस्थापना आड कारवाय चालूच. काबदीराम आशिल्ले फामाद कॅप गोवा आस्थापनशील फायर इलेक्ट्रिकल आणि स्ट्रक्चरल नेम पाळे नात म्हणून कारवाय. तळे बांद बाणावले 1.5 वर्साच्या भुरग्याक तळ्यांत बुडून आयले मरण. खेळटा खेळटा तळ्यांत पडलो. बापायचो लागलो दोळो. सांता क्रुजाच्या एका सिटावेल्यान आरजीपी वांगडा युती जावंक ना. फुटिरांचे बाबतीत काँग्रेसीची भूमिका ठाम. इजिदोराक प्रवेश दितकच विजया कडेन उलयल्यात प्रदेशाध्यक्ष अमित हेड ऑन. टायगर रिझर्वाचेर सीईसीन सुप्रीम कोर्टाक दिल्ल्या रिपोर्टाक जाप दिवंक जाय आनीक वेळ. गोंय सरकाराची सुप्रीम कोर्टाकडेन विनवणी. 2 सप्तकांचो दिल्लो वेळ. फक्त वेंचणुके पुरतो उलयलो म्हूण जायना. आमचे वांगडा आसा जाल्यार आमदार गोविंदान करची बायपासाची मागणी. बोमाच्या लोकांची प्रतिक्रिया. फिल्मफेअर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 गोंयच्या स्वप्नील साळकाराक बेस्ट एक्टर म्हूण मेळ्ळा नामांकन. स्टोलन ह्या वेब सिनेमा खातीर ताका हो मेळ्ळा पुरस्कार. युक्रेन रूस युद्ध सोंपोवंक नव्यान यत्न सुरू. झेलेन्स्कीन नाटोत सहभागी जावपाची जिद्द सोडली. बर्लिनात सुरक्षा गॅरंटीचेर चर्चा सुरू. भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय बोर्डान बिहारचे मंत्री नितीन नाबिनाची भाजपाचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून केली निवड.